बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. प्रितीच्या भयणी भावांनो, येवकार तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र वेळार आनी ह्या पवित्र जाग्यार. आमचो आयचो विशय देवाचें तें देवाक दियात. हो शुभ आनी बागी वेळ देवानूच आमकां फावो केला. जेजू बरोबर हो वेळ मागण्यांत सारूंक आमचें काळीज मन शांत दवरून आमी तयार जावया. जेजू आमचो सोडवणदार. ह्या पवित्र संस्कारांत उंड्या रुपान तो आमचे मोदें हाजीर जातना ताका येवकार दिवया आनी गीत गावया. येवकार पवित्र आत्म्या. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सुक्तेन आमकां बोर. राव तूं आमचे सोवें. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सुक्तेन आमकां बोर. राव तूं आमचे सोवें. तुवें जिवे उदो सासनाक व्हांवती सूर. बुजवंदार आनी बुद्दीनार सगळेंच तुजो लोय. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सुक्तेन आमकां बोर. राव तूं आमचे सोवें. येवकार पवित्र आत्म्या, तुका आमचे मोदें तुजे सुक्तेन आमकां बोर. राव तूं आमचे सोवें. ह्या उंडेच्या रुपान आसलोल्या जेजूचेर आमी नदर मारुया. सगळें आपलें जिवीत जेजू आपल्या बापा सोवें मागण्यांतल्यान संबंदान जियेलो. जेजू आपल्या शिसां सोवें मोगाच्या आनी भावपणाच्या एकचारान जियेतालो. होच जेजू आमचो दयाल सोडवणदार. आमचे मोदें आसा म्हूण आमी वळखून घेवया.
जेजू, तूंच आमचो गोवली आनी आमचो सोडवणदार. आमचें किरकोळ जिवीत घेवन जेजू, आमी तुजे मुखार आयल्या. सगळे काल्तिकायेन आमचें किरकोळपण वळखून आमी तुजें देवपण मानून घेता आनी सरपोट पडून आमी तुका नमस्कार करता. सगळीं दिंबी घालुया आनी पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. आमचें जिवीत आमी पळयल्यार सगळेंच बरें आसा अशें ना. जायते पावटी आमी चुकता. फावो ती तयारी नासतना आमी मिसांत वांटो घेता. आमी पातकांत आसतना लेगून आमी जेजूक आमच्या काळजांत शेवता. आमी आमच्यो चुकी वळखून घेवन देवा लागीं आनी एकामेका लागीं भोगसणी मागुया. एका वळी उपरांत आमचो जबाब काकलूट मोजी कोर हें दुलपद गावून जातलो. कसलोय वावर पडलो तेन्ना वो ल्हानशी वचून आयल्या तेन्ना मिसाक वचनासतना रावला देखून. काकलूट मोशी कोर, काकलूट मोशी कोर, सायबा. मिसार पिराचिताची रीत एक बेश्टीच चाल कशी पाळल्या देखून. काकलूट मोशी कोर, काकलूट मोशी कोर, देवाचें उतर फावो ते पोरी आयकूंक ना देखून. काकलूट मोशी कोर, काकलूट मोशी कोर, जेजूक काळजांत घेतला पूण जिवितांत ताचे भाशेन जावंक वावरूंक ना देखून. काकलूट मोशी
सायबा. म्हज्या पेल्याक हांवें बोगसूंक ना देखून काकूट मोशीकोर. काकूट मोशीकोर सायबा. संवसारांत रावून संवसाराचो जाला आनी देवाक विसरला देखून काकूट मोशीकोर. काकूट मोशीकोर सायबा. सगल्या आमच्या पातकांचो उगडास करून बापा लागीं पोगसणे मागुया. आनी गीत गावुया. ऑल टू जीसस आय सरेंडर. All to Jesus I surrender, all to thee I freely give. I will ever love and trust you, in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. Lord, I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. देव आमचे लागीं
सदांच उलयता, जावं संवसारांतल्या घडण्यां वरवीं, जावं आमच्या अंतस्करणांत, जावं आमच्या वडिलां वरवीं, पूण एके किरीत भाशेन देव आपल्या उतरां वरवीं आमकां संदेश दिता. तर हो संदेश आमी आतां देवाच्या उतरांतल्यान घेवया. माकुचें शुभ वर्तमान 12वो आवेसपूर वळी 13 ते 17. मागीर शेजूक उतराक सांपटावंक फारिसेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक मनशाचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक 2 फारीक करूं येता की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? तांचें दोंगेपण वळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात, पळोवया. तांणी ताका 1 हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? ताणें म्हणलें, सोमराजाचें. पोर्तिपालून जेजून तांकां सांगलें, बरें तर सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आरे, सात जावचे पयलीं घरा पावूंक जाय. सांजेच्या वेळार आमी भायर सरलीं जाल्यार हें चिंतप आमच्या चोण-एकल्याच्या मनांत येता. कित्याक काय? आदल्या तेंपार एक आमची बरी संवय आसली, ती म्हणल्यार भुरगीं जावं वाडलोलीं घरांतलीं भायर सरलीं जाल्यार आमोरी जावचे पयलीं घरा पावतालीं आनी सगळीं बरोबर मेळून आमोरी करतालीं. तेर्साच्या वेळार तेर्स करतालीं. देवाक जिवितांत पयलो वयलो जागो दितालीं. कामाच्या वेळार कामूय करतालीं. पूण
आयज संवसारांत देवाक वेळ दिवप उणो जायत गेला. एकामेका सोबें आमचो हुस्को उणो जायत वेता. आयज मनीस एकसुरो जायत गेला. कित्याक काय? आयज मनीस दुडवाक बुडला. देवाक एका कोनशाक दवरला आनी हेर संवसारी वस्तूंक पयलो जागो दिला. आयज मनशाचें आख्खें जिवीत मोबायलाचेर दवरलेलें आसा. घरांत भितर सोदतांच पयल्यो आमकां आल्तार दिसतालो, पूण आतां व्हडल्यो व्हडल्यो टीव्ही दिसतात. आमच्यो ऑल्तऱ्यो ल्हान जायत गेल्यात. पयलीं आमच्या घरांत जेवणाची मेजां आसतालीं. आतां तीं सुद्दां कोनशाक मारल्यांत. कित्याक? सांगाता जेवपाक कोणाक वेळ ना. आयच्या शुभ वर्तमानांत सोमराजाक दोंड फारीक करचो की ना हें जेजूक उतराक सांपटावंक फारिसेव आनी हेरोदीच्या पक्षांतले कांय जाण जेजूशी येतात. पूण जेजू स्वतान चलता हें ते जाणो आसले. तांचीं दोंगेपणां जेजू वळखून घेता आनी तो तांकां एक दिनार हाडूंक फर्मायता आनी परतो तांकां प्रश्न करता की त्या दिनाराचेर रुपणें आनी बरोवप आसा तें कोणाचें? आनी ते जेजूक जाप दितात, सोमराजाचें. तर जेजू तांकां परतीपाळून सांगता, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पयले आवेस्वरांत 27वे वळींत आमकां मेळटा, देवान आपल्या सारक्याचो आनी सोयबाचो मनशाक रचलो. म्हणटोच आमी देवाचीं आनी देवाचें सरूपणें आमचेर आसा. आमचें जिवीत, आमच्यो कन्यो आमी देवाक भेटोवंक जाय. देवा सारकीं जावंक आमी वावरूंक जाय. तर सदांच देवाचें तें देवाक दिवंक आमी तयार आसूंक आनी देवाक आमच्या जिवितांत पयलो वयलो जागो दिवंक बापाचोच आदार आमकां मागुया.
देव आमचो मोगाल बाप, सगळ्या वेळार तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. सगळ्या देण्यांनी तो आमकां भरता. सगळीं आपलीं बरेपणां तो आमकां वांट्टा. ह्या सगळ्या ताच्या बरेपणा खातीर आनी ताच्या शिममेर नासलेल्या मोगा खातीर दोनया देवाक आमी दिनवासुया. आनी गीत गावया. E12 तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतले. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो उगोनीत मोग कसो मन मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या. स्वर्गानी संसार ही तुजी नावला, चंद्रानी सूर्या उस्वादाची मोतया. दानशूर हातांनी तुवें आमकां दिल्या. सासणाच्या सासणाक गायता तुजी मोहिमा. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो उगोनीत मोग कसो मन मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या. वाव तुजो सगलो आमकां ओचेपाचो, ल्हान मनान आमच्यान चिंतूंक जायना तितलो. तुज्या चिंतनाचो ताव घेवन वचो. तोच देव आमच्या सदांकाल उरतलो. तुजी बरेपणा कशी नियाळटल्या, तुजो उगोनीत मोग कसो मन मेस्तल्या. तुजी पदवी मोहिमा कशी पळयतल्या, तुजे उपकार दुनिया कशे बाडयतल्या. काय आमची मागणी आमच्या सुर्गीच्या बापाक उबारूया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका.
आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी देवाचें उतर आनी देवाचो उत्तम जागो आमच्या जिवितांत कितें तो आपले पोरचेक ते हुशारकायेन शिकोवंक ते बावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. आवय बापायनी, वडिलांनी तशेंच देव संदेशकारांनी ल्हान भुरग्यांक देवाचे वळखीच्या उजवाडान आकारून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगल्यांनी आमी जेजूची वळख खोलायेन घेवंक आनी हीच वळख आमच्या बऱ्या उलोवपांतल्यान, करण्यांतल्यान आनी जिविताचे देखींतल्यान परगट करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. देव आपल्या उतरांतल्यान आमचे सवें उलयता. सेवाधर्मीक रितींनी परगट जातल्या देवाच्या उतराक आमी सदांच कान दिवंक आनी ते आमच्या जिवितांत पाळोवंक फावो त्या वेळार देवाचें तें देवाक दिवंक ताचोच आदार आमकां मागुया. जबाब. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणे करता हांव तुका. सगलीं दिंबी घालुया. सगळे आमचे कालसा मनाचे ओत्रेक एक करून जेजून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया आनी सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.